जाणी विज्ञानाच्या मळार भारतभर नामना जोडली ते रघुनाथ माशेलकार आणि तांची जल्मभूंय म्हणल्यार माशेल। ह्याच माशेल गावात कितलीशीच देवळां आसात। तातूंतलेंच एक फामाद अशें देवूळ म्हणल्यार देवकी कृष्णाचें। हे भारतांतलें एकमेव अशें देवूळ जंय देवकी आनी कृष्ण आसा। देवकी आनी कृष्ण माशेलांत येवपा फाटलें कारण कितें काय, तशेंच देवकी आनी कृष्णाचें देवूळ माशेलांत बांदपा फाटल्यान कारण कितें आसूं येता काय, आनी ताच्या फाटली आख्यायिका कितें आसूं येता काय, ह्या देवळा फाटलो इतिहास कितें हे सगळें आमी जाणून घेवया। देवकी कृष्णाय नमः। देवकी कृष्णा। ल्हान भुरगो आपल्या आवय पासून पयस उरप हें जगातलें सगळ्यांत व्हड आनी खर दुख्ख आसूंक जाय। कृष्णाची आवय देवकेकूय हें दूख सोंसचें पडलां, भोगचें पडलां। कृष्ण जल्माक आयले उपरांत मुखावयले कठीण परिस्थितीक लागून कृष्ण आपल्या आवय देवके पासून पयस उरलो आनी हीच आख्यायिका ह्या देवळा फाटल्यान आशिल्ली आमकां आयकुपाक मेळटा। आतां हो चिखलकालो एकादशी आनी द्वादशी अशे 2 दीस ह्या माशेलान आसता। म्हणजे आषाढी एकादशी आनी द्वादशी। एकादशीक आमचो दनपारच्या 12 सुमार नाल्ल दवरता, गाराणें घालता आनी सुरवात जाता। ताच्या नंतर द्वादशीच्या दिसा 12 सगळे बाळ गोपाळ एकी कडेन येता आनी सगळ्यांत तेन्ना एक पदां म्हणून ताका आफयलें वता की गोपाळ गडी या रे, गोपाळ आयका रे, माझे गडी कोण कोण असतील या रे, अशें म्हणत सगळे जे गोपाळ आसा ते एकी कडेन येता। आनी पयलींच्या काळान जेन्ना कृष्ण आनी ताचे जे गोपाळ जे कितें खेळ खेळटाले ते आमी हांगा द्वादशीच्या दिसा खेळटा। असो एक हो एकादशीचो आनी द्वादशीचो कालोत्सव चिखलकाला। आनी चिखलान ते खेळप। आतांच्या काळान आमी चिखल बिखल आंगाक लायता म्हणजे ते कितें एक हे मेडिसीन टायप ते तेन्ना पयलीं सुद्दां ते करताले तशेंच। त्या हातून हो देवकी कृष्ण देवस्थान हे संबंध म्हणजे भारतांतलें एकूच देवस्थान। देवकी आनी कृष्ण म्हणजे ओरिजिनल आवय आनी कृष्ण अशी दोगूच जाण एकूच देवस्थान संबंध भारतान आसा। बाकीचे कृष्ण आसा, राधा कृष्ण आसा, बाकीचे कृष्ण आसा, पूण देवकी कृष्ण आनी देवकी आनी कृष्ण हे एकूच देवस्थान हांगा। एक्चुली हांगा येवपाचें देवकी कृष्णाचें देवस्थान जालें कशें म्हणजे पयलीं पासूनची आमकां एक कोणी तरी सांगिल्ली स्टोरी की देवकी कडल्यान वासुदेवान कृष्णाक व्हेलो यशोदे कडेन दवरलो आनी यशोदान ताका पालन पोशण केलें। 14-15 वर्सां थंयच तो उरलो। ताच्या नंतर कंसाचो वध जालो आनी तो मागीर आपल्या आवय कडेन आयलो मेळपाक। तेन्ना आवयन ताका सांगलें, अरे तुजें बाळपण आपणें पळोवंकूच ना, तर तें बाळपण आपणाक पळोवपाक जाय। तूं आतां मेळ्ळा आपणाक 14-15 वर्सांनी व्हडलो जातकूच। तर देवकी कृष्णान ताका आवयक आपल्या कितें सांगलें की आपूण एक 15 दीस म्हणजे एक थोडेशे दिसा नंतर तुका आपलें खरें हेचें बाळ कृष्णाचें तुका हें दाखयता। ताज्या पयलीं एक आपणाक एक मोठें काम आसा। एक राक्षस आसा, त्या राक्षसाक आपणाक मारपाचें आसा, ताका शासन करपाचें आसा। तें जातकूच आपूण तुका बाळ कृष्णाचें आपूण रूप तुका दाखयता। आनी तो मारपाक म्हणून ह्या गोवा सायडीक ह्या सायडीक खंय तरी दख्खन सायड हांगा आयलो। थंय ताणें तें मारलो। थंय खूब दीस गेले। आवयक थंय म्हणजे देवकीक थंय हें जावं लागलें की आरे आजुनूय हो येवना म्हणून ती सोदत हांगा आयली। ओरिजिनल आमचें देवकी कृष्णाचें देवस्थान हें चोडणा गांवांतलें। चोडणाच्यान ते मया आयलें म्हणजे पोर्तुगीजांच्या टायमाचेर तेन्ना जे हेवटेन तेवटेन कितें कितें जातालें तेन्ना तें देवकी कृष्णाचें देवस्थान चोडणाच्यान मया आयलें। मयाक थोडेशे दीस रावले आनी मयेच्यान ते हांगा आयले। हांगा येतकूच ताजी हांगा प्रतिश्ठापना जाली आनी तो हांगाच उरलो। म्हणजे त्या चोडणा गांवांत जेन्ना कृष्णान त्या राक्षसाचो संहार केलो तेन्ना त्या लोकांनी ताका सांगलें तूं हांगाच राव म्हणटकूच देवकी थंय आयली। देवकीकूय थंयच रावचें पडलें आनी अशा पद्दतीन हें देवकी कृष्णाचें देवस्थान हांगा स्थायीक जालां। वर्सभर तशें पळोवपाक वचत जाल्यार हो देवकी कृष्णाचो चिखलकालो हो स्थळांतल्या लोकांनी एक खेळ म्हणून तयार केल्लो। तशें हांगा चैत्र ते फाल्गून पर्यंत खंयचे ना खंयचे तरी विविध अशे उत्सव चालू आसता।
द न्यूट्रल व्यू प्रायवेट लिमिटेड सुरू करपा फाटलो हेतू असो आशिल्लो की गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत नोकरे खातीर संदी उपलब्ध करून दिवप। तशेंच जी बायलां गोंयांत नोकरी करतात आनी तांकां दादल्या परस उणो पगार मेळटा ह्या विशयाचेर न्यूट्रल व्यूचें बारीक लक्ष आशिल्लें। ह्या सगळ्याची सुरवात जाली ती द न्यूट्रल व्यू ह्या दिसाळे पासून आनी रोखडेंच हें दिसाळें गोंयांत यशाची तेंगशी गाठपी थारलें। मुखार वतना तांणी फिल्म प्रोडक्शनांतूय पावल घातलें आनी हालींच रिलीज जाल्लें केस्तांव दी कोफुसांव ह्या फिल्माचे ते जोड निर्माते आसात। गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर अडचणी आशिल्ल्याचें लक्षांत येतकच न्यूट्रल व्ह्यून NMIMS ह्या विद्यापिठा कडेन हात मेळयलो आनी रोखडेंच एक गोंयांतूय केंद्र उगडें गेलें। मॉडलिंगाच्या क्षेत्रांतूय गोंयचे तरणाटे मुखार सरचे म्हूण तांणी मिस्टर अँड मिस गोवा आयोजीत केलें आनी जैतिवंतांक सरळ रुबरू मिस्टर अँड मिस इंडिया इलायट हाच्या अंतीम फेरयेत प्रवेश मेळोवपाक आदार दिलो। माशेलांतलो फामाद असो उत्सव म्हणल्यार चिखलकालो। आषाढी एकादशीच्या दुसरे दिसा हो चिखलकालो लोक मनयतात। ही माती आमकां अन्न दिता। पयल्या पावसाक सुटपी मातयेचो घमघम कोणाक आवडना आनी शेतकारां खातीर ही मातीच म्हणल्यार भांगर आनी हो उत्सव हेच मातयेचो त्याच भांगराचो। कृष्णाचो आनी मातयेचो संबंध ताच्या ल्हानपणा सावनच। असोच एक दीस कृष्ण मातयेंत खेळटालो आनी तीच मातयेंत भरिल्ली हाताची बोटां काडून तोंडांत घालतालो। हें ताच्या इश्टान पळयलें आनी ताचे कागाळ वचून यशोदा माये कडेन केली। आवय यशोदा आयली आनी तिणें ताका विचारलें तेन्ना कृष्णान इश्ट आमची फकाणां करता अशेंच सांगलें। आपूण खरें उलयता हें सिद्ध करपाक ताणें तोंड आ करून आवयक तोंडांत पळोवपाक लायलें आनी फुडल्याच खिणाक यशोदान पुराय जग कृष्णाच्या तोंडांत पळयलें। जय विठ्ठल हरी विठ्ठल असो गजर करीत हो उत्सव लोक मनयतात। तशेंच चिखलकाल्याच्या आदले दीस कांय विधी आसतात। चिखलकालो म्हणल्यार कितें, हो चिखलकालो कसो मनयतात हें आमी पळोवया, आयकुया आनी समजून घेवया। आतां हो चिखलकालो जो मार्सेलांत जाता ताजो इतिहास म्हळ्यार सादारणची 400 वर्सां पयलीं जेन्ना बाटाबाटी जाली अशें सांगतात की तेन्ना आमची ही देवळां सगळीं जी मार्सेलांत पळय आसा आतां कृष्ण भुमिका रवळनाथ ही सगळीं देवळां चोडण ह्या गांवांत आशिल्लीं आनी थंय ती डिमॉलिश केली। तेन्ना ते लोक सगळे ते थंयच्यान त्या देवाक मुर्तींक घेवन हांगा मार्सेलांत आयले। आतां मार्सेलांत येवपाचें कारण म्हणजे कितें, मार्सेल हो फोंड्या तालुक्यान पडटालो आनी फोंड्या तालुक्याचो तेन्ना सौनेकार हो राजा अशें आमकां सांगलें गेलां म्हणून आनी हांगा सगळो कंट्रोल ताजो आसतालो। हांगा भायर पुर्तुगीजाचें इंटरफिरन्स जायनाशिल्लें म्हणून ही सगळीं देवळां हांगा स्थायीक जालीं, हांगा ही देवळां बांदलीं आनी ताज्या बरोबर जे लोक आयिल्ले ते सगळे हांगा स्थायीक जाले मार्सेलांत। आतां ह्या गोश्टीक जवळ जवळ 400-450 वर्सां जालीं आनी हे लोक हांगा स्थायीक जाल्ल्या कारणान कृष्णाचे आमचे जे जे कितें उत्सव आसता हांगा तितले उत्सव हांगा हे सगळे लोक आमचे आहा ते सादर करता। दिंडल्या पाडवो जाता, मागीर आनी जायते उत्सव अष्टम जाता, हे सगळे उत्सव कृष्णाचे जितले उत्सव आहा तितले माशेलांत आमचे लोक हे सगळे सादर करता। आतां हो जो उत्सव पळय आसा तो पयली आषाढी एकादशी दिसा पयलीं 12 सुमार देवळान दिवली दवरतात आनी भजन सुरू करता। तें भजन 24 तास नॉन स्टॉप आसता।
एकादशी दिसा 12 ते सुरू जाता ते दुसरे दिसा 12 दिवली परत ती उखलप म्हणत दुसरे दिसा आनी रातभर तें भजन सगळे पंगड घातलेले आसा ते आपआपले पंगड येवन थंय भजन 2-2, 3-3 वरां ती घाल्ली आसता तांकां ते सगळे जाण भजन करता आनी 24 वरां ती जागृती दवरता. दुसरे दिसा मागीर सगळे बाळ गोपाळ जे आसा ते सगळे देवळान येता आनी पयलीं आमचे जे ग्रावंड आसा त्या ग्रावंडार पयलीं थंय म्हादेव घालून थंय सगळ्यांक कपलाक बिकलाक तिकले बिकले लावन ते हेजो जो अभंग आसा गोपाळ गडी या रे गोपाळ आयका रे माझे गडी कोण कोण असतील या रे मागीर गोपाळांचा मेळ सावळा सापडला वनमाळी हे अशें जे पळय पारंपारीक ती तेन्नाची जी पळय जी गितां आसा ते म्हणत जय जय हरी विठ्ठल असो जय जयकार करीत सगळे बाळ गोपाळा ते देवळाक एक प्रदक्षिणा घालून सारके देवळान येता आनी 12 जायसर त्या दिवलेच्या समोर नाचता. दिवलेच्या समोर नाचल्या कारणान मागीर ती 12 वरांचेर सुमार सगळे जाण तो भट जो आसता देवळांतलो तो सगळ्यांचेर तीर्थ हें करता फाफुडटा. तीर्थ फाफुडल्या नंतर मागीर सगळे जाण ते तेल लायता दिवलेंतले काडून आंगाक आनी ताज्या नंतर सगळे जाण मागीर हरी विठ्ठल जय विठ्ठल असो गजर करीत सगळे जाण परत त्या ग्रावंडार वता की त्या ग्रावंडारूच सगळो हो चिखल कालो म्हणटा तो जाता. म्हणजे काही लोक कितें करतात ह्या कृष्णाच्या नांवान आंगवण घेता आपली कितें हें आसता मागण्यो बिगण्यो आसता ती जालें जायत जाल्यार तुज्या काल्या दिसा बाळ गोपाळाक आपूण हाडून हांगा मिठाई वाडटली म्हणून तरेतरेचे लोक हाडून थंय त्यो मिठाई वाडटा. कोण बॉल वाडटा कोण केळी वाडटा तरेतरेचे. पयलीं पारंपारीक अशे हेजे बॉलूच म्हणून आसताले पयलीं सुरवातीक. हालीं तरेतरेचे बॉल म्हणजे जे पळय पंचखाद्य कशी करता ती कातली हे घालून माडा आपली नारळाची ती घालून रट कशी भाजताले आनी ते पर्टिक्युलरली ह्या काल्याक तेच वांटप आशिल्लें. पूण हालीं मातशे चड मिठाई सगळ्यो अवेलेबल जाल्ल्या कारणान लोक सगळ्यो ह्यो मिठाई सगळ्यो मिक्स वाडटा. तशेंच आनी एक ह्या काल्याचें वैशिश्ट्य म्हणजे हांगा कोणागेर समज भुरगीं जर जालीं ना जाल्यार देवळान हांगा पयलीं सांगून घेता काल्या दिसा येतात आनी सांगून घेता की आमगेर अशें जर संतान जाली जाल्यार फुडल्या वर्सा आपूण त्या भुरग्याक हांगा घेवन चिखलान हांगा तुज्या बरोबर लोळयता अशें म्हणून सांगून घेता. आनी अशेंच जायत्या जाणांगेर अशीं भुरगीं जाल्या आनी दुसऱ्या वर्सा मागीर ल्हान भुरग्याक एका वर्साचें सुद्दां हाडून हांगा चिखलान ताका मातशें चिकोल लावन कृष्णाचो त्या ताज्या पॅरंट्सांनी अशी व्हेल्ली आसा. दुसरी गजाल आमी आतां तुमी पळयलें आसतलें की इतले भुरगे हेवटेन तेवटेन उडयो मारता पडटा हें पडटा पुणून आजून मेरेन ह्या ग्रावंडार कोणाकूच कसलोच अपघात हे खेळ चलता आसतना कसलोच अपघात जावना. म्हणजे देव गोपाळ कृष्ण सगळ्यांक सांबाळून घेता. कितलेशेच पडटा धांवता आसतना हें जाता पुणून आजून मेरेन कोणाक कसलोच अपघात म्हणटा तो जावना.
न्यूट्रल व्यू प्रायवेट लिमिटेड सुरू करपा फाटलो हेतू असो आशिल्लो की गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत नोकरे खातीर संदी उपलब्ध करून दिवप. तशेंच जी बायलां गोंयांत नोकरी करतात आनी तांकां दादल्या परस उणो पगार मेळटा ह्या विशयाचेर न्यूट्रल व्यूचें बारीक लक्ष आशिल्लें. ह्या सगळ्याची सुरवात जाली ती द न्यूट्रल व्यू ह्या दिसाळे पासून आनी रोखडेच हें दिसाळें गोंयांत यशाची तेंगशी गाठपी थारलें. मुखार वतना तांणी फिल्म प्रोडक्शनांतूय पावल घातलें आनी हालींच रिलीज जाल्लें केस्तांव दी कोफुसांव ह्या फिल्माचे ते जोड निर्माते आसात. गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर अडचणी आशिल्ल्याचें लक्षात येतकच न्यूट्रल व्यून NMIMS ह्या विद्यापिठा कडेन हात मेळयलो आनी रोखडेंच एक गोंयांतूय केंद्र उगडें गेलें. मॉडलिंगाच्या क्षेत्रांतूय गोंयचे तरणाटे मुखार सरचे म्हूण तांणी मिस्टर अँड मिस गोवा आयोजीत केलें आनी जैतिवंतांक सरळ रुबरू मिस्टर अँड मिस इंडिया इलायट हाच्या अंतीम फेरयेंत प्रवेश मेळोवपाक आदार दिलो. आता पयलीं मागीर जेन्ना सुरवात करता तेन्ना आमी एक पद म्हणटा, गोपाळ गरी या रे गोपाळ आईका रे माझे गडी कोण कोण असतील या रे. म्हणजे आतां हो चिखलकालो करण्याचो उद्देश कितें जाल्यार पयलीं ल्हानपणान कृष्ण कितें करतालो, आपल्या बाळ गोपाळांक सोमे गोमे पेंद्या बिंद्या अशे तेजे बाळ गोपाळ आसताले तांकां तो आफयतालो. माझे गडी कोण कोण ते खेळपाक या म्हूण तांकां आफोवप. आनी मागीर त्यो पारंपारीक ज्यो पयलीं ज्यो खेळ खेळटाले न्ही ते खेळ ते पर्टिक्युलरली ह्या पावसांनीच गेमी खेळपाच्यो ह्यो पावसान ते खेळटाले. आतां पयलीच गेम तुमी सुरवातीक मालिश करता. मालिश म्हणजे ते कितें एकामेकाक तेल काडप आनी मालिश करप म्हणजे खेळान तुका मातशी फिजिकली हें येवंक जाय म्हूण तें करप. दुसरो पार्ट तूं मागीर नेक्स्ट गेम आसा ते वॉर्मअप जाता पळय अशें तो गेम वॉर्मअप करप. तिसरी गेम जी आसा ते तिसऱ्या गेमीन सगळे जाण अशे वयर हात करून रावतात आनी पांय पसरून रावतात. तातूंत कितें आसा, एकटो पयलीं धांवप भितरल्यांच्यान आनी दुसऱ्यान ताका धरपा खातीर फोलो करप. पूण फुडल्यान जसो फुडलो ज्या ज्या दांगापोंच्यान धांवता तसो तसो त्या दुसऱ्यान धांवप आसता आनी ताका धरप आसता आनी ताका धरल्या नंतर ती गेम सोंपली. ताज्या नंतर मागीर तुमी पळयतले की व्हडले सर्कल केल्ले आशिल्ले आनी मदीं दोग जाण एकट्याक दोळे बांदतात आनी दुसऱ्याचे आनी ताज्या हातान झान दिता आनी दुसऱ्याचे दोळे बांदता आनी तो दोळे बांदता तो झान वाजयता. त्या आवाजाचेर हाणें ताका धरूंक जाय. तेणें झान वाजयत रावप आनी हाणें दोगांचे दोळे बांदिल्ले आसता. फक्त तो त्या झान वाजता त्या आदाराचेर ताणें आवाजाचेर वचून वचून ताका धरप आनी ताका धरल्या नंतर परत मागीर एक्शन करता. मागीर हाज्या हातान झान दिता ताणें हाका धरप आसता. अशें करून ती गेम ती जाता. मागीर आमच्यो बेपक्यो म्हणून म्हणटा ताका आमी, म्हणजे एकामेकाचेर अशी उडी मारून 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 ती लायन व्हरप सोमती. तो एक खेळ जाता. ताज्या नंतर मागीर चक्र म्हणून करता आमी, कित्याक थोडे अशे पांय पसरून बसतात आनी बाकीचे तांकां हातान धरून घुंवडायता ताका चक्र अशें म्हणटा. मागीर एक धनगर आसता. धनगराच्या पांयांक अशी बोकरां म्हणजे ते हेच दवरता आमी गडीत दवरता बारीक बारीक भुरगे आनी तेज्या हातान एक सोटो दिल्लो आसता. तो घुंवडायता आनी तो सोटो तो कितें करता, कोणाक ते काडून बोकरांक सोडूंक दिना. म्हणून दुसऱ्यांनी तो सोटो एवॉयड करून एक 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 बोकरो काडूंक जाय. काडटा आसतना खुबश्या जाणांचेर ते सोटे बसताय बी आनी टोटल जेन्ना तेज्या पांयाची सगळीं बोकरां हें केली काडली की ती गेम सोंपली. मागीर आमी एकामेकाक धरून कमराक धरून दोन गट रावता. जर ते प्रत्येकान ओडप कोणाची स्ट्रेंथ चड आहा त्या वटेन येयलो की ते जिखले. मागीर ताजे नंतर एक चेंडूचो गेम आसता. हेवटेनच्यान तेवटेन चेंडू उडप. दोन पंगड आसता आनी तेवटेनच्यान समज जर तेज्या हातांतल्यान जर सुटलो जायत जाल्यार हेवटेनच्यान वचून ताका हेवटेन हाडप उखलून. अशें करून तेवटेनचे सोंपले की ते हरले किंवा हेवटेनचे सोंपले हे हरले अशें आसा.
मागीर आमचे एक ती पारंपारीक न्हवरो आनी व्हंकल म्हणून एक दोशी वटेनच्यान हें करता, हेवटेन न्हवरो म्हणून तयार करता सारकी हें बी करून सगळी फाती बिती मारून ती व्हंकल करता आनी ते वटेन न्हवरो. मागीर ती थंय आर्टिफिशियल तुमी पळयलां आसतलें ती शेनाय बी वाजयता आनी आमची ट्रेडिशनल थोडी कोंकणी पदां बिदां आहा ती म्हणटा आमी थंय. आनी मागीर ते नाचत दोगांक हाडटात आनी ते एकामेका कडेन हें केलें की तें लग्न जालें अशें. मागीर लास्ट आमचो आयटम आहा तो दहीहंडी हें करपाचो फोडपाचो. तो बांदिल्ले आसा ते एकामेकाचेर वयर चडून मागीर तो हें फोडटा आनी हांगा आमच्यो ह्यो गेम्स आसा पळय न्ही त्यो सोंपता. त्यानंतर आमी सगळे जे आसा ते परत देवळाक एक प्रदक्षिणा काडून सकयल मागीर एक हें आसता व्हडली बांय आसा त्या बांय सकयल्या बाजारान म्हणटा ताका ते दुसरे चिमुलवाड्यार म्हणटा थंय वचून त्या बांयचेर सगळे न्हातात आनी परत मागीर सगळे जाण देवळान येवन देवळान मागीर तुजे सगळी देवाची आरती बिरती जाता आनी प्रसाद विसाद घेवन मागीर लोक आपआपल्या थंयच्यान तो हे उत्सव सोंपलो. आतां हातून तुमी म्हणटाले कितें सांपळय चिखलान लोळप बिळप म्हणजे हातून कितें हें आसा काय म्हणून, तर तातूंत थोडोसो सायंटिफीक आधारूय आसा. कारण सदांच तूं पयलीं आमी आमच्या ल्हानपणांत सुद्दां आमी पारंपारीक खेळूच खेळटाले सगळे गड्ड्यांनी खेळप किंवा कोयण्या बालांनी खेळप आनी ते आमी तशेंच पावसानूच खेळटाले. ताका लागून कितें जाता तुज्या आंगान एक प्रकारची भुरग्याच्या पयलीं ल्हानपणा पासून इम्युनिटी येता. कसल्या साद्या सुद्या गोश्टी तुका थंडी जायना किंवा चिखल बिकल आंगाक लागलो की ऑटोमॅटीक तुज्या स्किनीक इम्युनिटी येता. म्हणजे स्कीन डिजीज बिजीज ते सहजा कोणा भुरग्यांक जावंक पावना. आनी एक बोध घेवपाचो सगळ्यांनी की आपआपल्या भुरग्यांक जे आसा पळय न्ही तेंचे ल्हानपणांतले जे अशे कृष्ण पळय खेळटालो न्ही आनी पयलींचे आमचे लोक पळय गांवांत खेळटाले तशें तांकां हे लाव करूंक जाय खेळपाक. घराघरांनी भितर फ्लॅटांनी बांदून दवरून उपयोग ना. तितून कितें जाता भुरगो म्हणजे एक तो ताका फिजिकली बरो जाता तो आनी मेंटली बरो मॅच्युअर्ड जाता आनी खुबसो ताका ज्ञान मेळटा. तो तातूंत हो एक टॅक्निकल हें आसा सांगपाचो म्हणजे उद्देश आसा हेचो या. आनी दुसरी गोश्ट फ्रिडम भुरग्यांक दिवंक जाय. सगळे जाण भुरगे एकामेका कडेन खेळ्ळे की ल्हानपणा पासून एकामेका भितर एक प्रकारची प्रेम भावना निर्माण जाता आनी सगळे एकामेकाक वळखता. आतां अशी परिस्थिती जाल्या की एका गांवांत रावन सुद्दां कोण कोणाक वळखना. पूण ही एक गोश्ट म्हणजे वोगीच एक खेळूय जातालो तो आनी एकामेका कडेन कॉन्टॅक्ट उरतालो स्नेह भाव उरतालो. सो अशी ही जर पळय कृष्णाची जी आमी आतां हो कालो पळय चालू करता आमी इतलीं वर्सां जालीं पयलीं म्हाजे वडील करताले ते भायर पडल्या नंतर आतां हांव कंटिन्यू करता तें. द न्यूट्रल व्यू प्रायवेट लिमिटेड सुरू करपा फाटलो हेतू असो आशिल्लो की गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत नोकरे खातीर संदी उपलब्ध करून दिवप. तशेंच जी बायलां गोंयांत नोकरी करतात
आनी तांकां दादल्या परस उणो पगार मेळटा ह्या विशयाचेर न्यूट्रल व्ह्यूचें बारीक लक्ष आशिल्लें. ह्या सगळ्याची सुरवात जाली ती द न्यूट्रल व्ह्यू ह्या दिसाळे पासून आनी रोखडेंच हें दिसाळें गोंयांत यशाची तेंगशी गाठपी थारलें. मुखार वतना तांणी फिल्म प्रोडक्शनांतूय पावल घातलें आनी हालींच रिलीज जाल्लें केस्तांव दी कोफुसांव ह्या फिल्माचे ते जोड निर्माते आसात. गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर अडचणी आशिल्ल्याचें लक्षांत येतकच न्यूट्रल व्ह्यून NMIMS ह्या विद्यापिठा कडेन हात मेळयलो आनी रोखडेंच एक गोंयांतूय केंद्र उगडें गेलें. मॉडलिंगाच्या क्षेत्रांतूय गोंयचे तरणाटे मुखार सरचे म्हूण तांणी मिस्टर अँड मिस गोवा आयोजीत केलें आनी जैतिवंतांक सरळ रुबरू मिस्टर अँड मिस इंडिया इलायट हाच्या अंतीम फेरयेत प्रवेश मेळोवपाक आदार दिलो. हांव नंदकुमार आप्पा भगत ह्या स्थळान रावपी. म्हाका 60 वर्सां जालीं. हांव ल्हानपणांतल्यान हो चिखलकाल्यात भाग घेता. आमचे वडील आनी सगळे दायजी जे सगळे आसा ते पुजा करता रवळनाथाक आनी हें देवकृष्ण रवळनाथ पंचायतन जें आसा खूब वर्सां पयलींचें. आनी म्हाजे म्हायती प्रमाणे आमी हांगासर आषाढी एकादशीचो जो उत्सव आसा आमच्या जाणट्यांनी सुरू केल्लो. काल एकादशीक आमी दिवली समय पेटोवन 24 तासाचो सप्ताह हांगासर देवळान मनयता. भजन आसता आनी आज 12 ताची सांगता जाता. आनी देवळान सांगता जाल्या बरोबर मागीर आमी सगळे बाल गोपाळ सगळे मेळून ग्रावंडार आमचो जो ग्रावंड आसा मैदान आसा देवाच्या समोर त्या मैदानाचेर आमी 1 वराचो खेळ करता बाल गोपाळ. म्हणजे गोपाळ कृष्णाचे हातून काला दही हंड काला जो आसा ताजो एक भाग हो त्या हातून आमी सगळे बाल गोपाळ आनी सगळे जाणटे जे आसा त्या मैदानाचेर खेळ करता. तो चिखल करता पावस पडटा सगळे. आतां कितें आसा पावस कितें पडलें आमी उदकाची सोय करता. आनी हाजो एक म्हणजे आमी देवाचो भावार्थ आमी देवा कडेन जें कितें मागता तें आमकां मेळिल्लें आसा आनी सगळ्यांक राखण आसा. जे कोण मागता कोणाक कितें ना जाल्यार ते देवा कडेन आंगण करता. गोपाळा कडेन गोपाळाच्या तर्फे कृष्णा कडेन करता आनी आमचो देवकी कृष्ण जो आसा तो आमची मनांतली जी कितें भावना आसा ती सगळी आमची पुरी करता. देवकी आनी कृष्णाचो हो जावपी उत्सव चिखलकालो माशेलांतलो लोक सगळे जाणटे नेणटे बालगोपाल जावन मनयतात. देवकी आनी कृष्ण आशिल्लें हें भारतांतलें एकमेव देवूळ माशेलांत वचना.